evening, everyone. Kuwait Canara Welfare Association would like to wish all our Catholic brethren a happy feast of the Nativity of Mother Mary. As we begin this event, I would request everyone to involve in a small prayer. O Jesus, Divine Master, we thank and bless your most merciful heart for having given us Mary, most holy, as our mother, teacher and queen. From the cross you placed us all in her hands. You gave her a heart, much wisdom and immense power. May all mankind know her, pray to her, and permit themselves to be led by her to you, the Savior of our mankind. We place ourselves in our hands, as you placed yourself. With this mother, we want to live now, in the hour of our death and for all eternity. Amen. Mothers. Mothers don't stop being mothers just because we are grown up. Our mothers will always remain our mothers. So it is with our Blessed Mother, Virgin Mary, who is always ready, with her arms wide open, to take us all in. As our mother, she continues to enrich, protect, care, and teach us as we grow. Together, as we led ourselves into the 9 days of the novena, we made sure that our daily prayers greeted and thanked her for the love and care. Our intercessory prayers requested her aid, ensuring her place within our hearts, our families, and our homes. With this, I would now request KCWA President, Mrs. Ruth Clara, to come forward and say a few words. Good evening, everyone. A very warm welcome and a very happy feast of our Blessed Mother to you all. May our Mother continue to intercede for us and our families. On behalf of the Managing Committee, I take this opportunity to thank one and all of you who have participated in the Marian Quiz. And I also congratulate all those who have got the correct entries. I encourage those who have participated and are not members to come forward and join KCWA family to support KCWA in its activities, especially to support the welfare of the poor and needy children. I also call upon all our members to participate in all our upcoming events. We would be delighted to see you all actively participating in our events. May God bless us all and keep us in His care and protection. Thank you. Thank you, President Ruth, for this beautiful message. I would now like to invite our spiritual director, Father Noel de Almeida, to say some few words. मुगाळ बाबा बहिणीनो, KCWAचो अध्यक्ष आणि तशेंच सर्व कार्यकारी समिती आणि सर्व KCWAच्या कुटुंबांच्या सदस्यांक मंदी साहेबिणीच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. मरी माये आमकां एक आदर्श जावन आसा. बरी जिणी जियोंक आनी हेरांच्या गरजांक सदांच पावोवंक. मरी मायेची एक काणी अशी आसा. भाग्यवंत आंध्रो सर्गार गेल्ल्या वेळार थंयसर तो सक्कड सांता भक्तांक मेळटा, पूण मरी माय ताका दिसना आनी तो बोसोड घुसपट ताका जाता आनी थंयसर वचून ताच्या भावा पेद्रो लागीं तो विचारता, मरी माई खंयसर आसा, हांगासर खंय पळोवंक दिसना. आनी तो पेद्रो सांगता, ती हांगासर ना, हांगासर आसली पूण आतां ती संवसाराक फाटीं गेला, कित्याक थंयसर लोकांच्या गरजांक पावोवंक. मरी माई सदांच आमच्या गरजांक पावता, फकत लौकीक गरजांक मात्र न्हय, मगार प्रत्येक जावन आत्मीक गरजां खातीर ती आमकां पावता. तर मरी माये आमकां KCWAच्या सर्व सद्यांक एक वर्ती देख जावंक जाय. जशें मरी माये देवाच्या गरजेक पावली, एलिझाबेथच्या कुमकेक पावली, काना शहरांत लग्ना मटवांत त्या कुटुंबांच्या गरजांक पावली, तशें आमी दुबळ्या धाकट्यांच्या त्या दुबळ्या भुरग्यांच्या गरजांक पावोवंक आमी कडची हर एक मिनत खंडीत जावन एक वर्ती मरिये माय थंय आमकां एक आदर्श जावन आसा. त्या देखून कुवेटच्या सर्व कथोलीक कोंकणी लोकांक
हांवें दिवचो उलो जावन आसा. KCWAचे सर्व एक मेंबर जावन जशें मरी माये आमच्या गरजांक पावता तशें आमीय हेरांच्या गरजांक पावल्या तर खंडीत जावन देवाची महिमा आमचे थावन आमचे मुखांतर देव प्रगट करतलो. त्या देखून आमी सर्व KCWAचे संदेश जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या बरेपणा खातीर आमी काडचो तो वावंट. त्या वावंटीक आमी हाताक हात दिवन आमी वावुरया. मरिये मायेची आशिर्वादां तुमच्या सर्वांचेर कुटुंबांच्या हर एका सण्यांचेर मागता आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत मरिये मायेचें भक्तीपण चडोवन दी. खंडीत जावन कश्टांच्या परिस्थितींत ह्या कोवीड वेळार आमी आसाव. जर तर कुटुंबांत आमचें भक्तीपण सोडलें तर मागण्यांचो विशेष प्रभाव आमचे थंय आसा तर खंडीत जावन आमकां कितेंच वायट जावचें ना. मरी माय आमचे पसून मागता आसतना देवच आमच्या कुमकेक येता. आमकां सर्व वायटा विघ्नांतलें तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जेन्ना मरी माय आमच्या कुटुंबाची राणी जाता तवळ आमी मरयेच्या स्पिरितान भरता. मरयेचो स्पिरीत जावन आसा. देवान केल्ल्या सर्व बरेपणांक विचित्र कामांक दिनवासी रावूंक आनी मरये जशें देवाची स्तुती गायता तशें आमी देवाची स्तुती गावन देवाक महिमा दिवन आमचें जिवीत जिवंक जाय अशी सर्व कृपा आमी त्याच मरिये माये मुखांतर आमी सर्व मागया. सर्वांक बरें मागता. बरें फेस्ताचे उल्हास पटयता. देव बरें करूं. Thank you, Father Noel, for this beautiful message. I hope it enlightens all of us. So, this feast of the Mother Mary always provides us with an occasion for praise and thanksgiving in honor of the personal sanctity and vocation of the Blessed Virgin Mary as the Mother of Lord Jesus. As a part of this, the managing committee of KCWA decided to conduct the Marian Quiz. We received 162 entries for this quiz, out of which 16 were all correct. From these 16, we had 10 people who were our KCWA members and 6 non-KCWA members. Together, as we gathered all here to start the lucky draw and decide the winners and congratulate them for this. I would now invite Mrs. Sylvia DeCosta to come forward and take us through these proceedings. I would also like to invite Father Noel, President Ruth Clara, and our MC coordinator, Mrs. Janela. Father, I would request you to take out the name of the third winner. For the third place, let's see who it goes to. Pearl Astra Rego. Pearl Astra Rego. Congratulations. Congratulations, Pearl. Father, I would now request for the second place. Let's see who it goes to. Thank you. Melisha Nadia Roche. Melisha Nadia Roche. So Melisha gets the second place. So let's see who our first winner is. The lucky one. So who's the lucky one? Ronald Martin De Silva. Ronald Martin De Silva. So Ronald gets the first place. Congratulations, Ronald. Thank you. Thank you, Father. Thank you, President. And thank you. To honor our Blessed Mother, I now request our spiritual director, Father Noel, and all our committee members to please come forward and offer flowers to Mother Mary. Moriye Hogorsia Tikata Dvania Gayanti Cheso
सर्गारास्ते बोरू मोरिये हो गोळसिया मोरिये तुंगे फूल por मोळी बोसोबी पजळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगासो मोरिये हो गोळसिया मोरिये हो गोळसिया मोरिये. I now request our Vice President, Mr. Harry, to please come forward and say a word of thanks. Thank you, Jason. कार्य ल्हान जाल्यारय त्या कार्याक सहकार दिल्ल्याचो उपकार बावडूचो आमचो कायदो जावन आसा. पयलें हांव अर्घ दितां धन्या देवाक हे मरियन क्विज KCWAक आसा करूंक फाव केल्ल्या खातीर. हांव उपकार बावडटां आयच्या दिसा मीस भेटयल्या. तशेंच फाटल्या साबार वर्सां तावन आमकां होली फॅमिली कॅथेड्रलांत KCWAक मुंती फेस्त संभ्रमूंक अवकाश करून दिल्ल्या होली फॅमिली कॅथेड्रल कोंकणी कम्युनिटीचे वडील फादर अँथोनी लोपेज तुमकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कोंकणी कम्युनिटीक आमी उपकार बावडटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर नॉयल तुमकां आमच्या KCWAच्या उल्याक पाळो दिवन तुमी हांगासर आयल्यात आनी आयचे मरियन क्विजाचे विनर्स तुमी विंचून काडल्यात. थँक्यू फादर. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या उदार मोणान दान दिल्ल्या सौ दानीचो तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सौ सन्यांक हांव मोरी मायेचो आशिर्वाद मागता. ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्ल्या सुमेश स्पर्धिकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा KCWA यूट्यूब चॅनलाच्या सौ विक्षकांक फाटल्या 5 म्हयन्यांत तावन तुमी आमकां सहकार दित आसात. मुखारय तुमचो हांव सहकार आशेतां. देव बरें करूं म्हणटा मुंती फेस्त तशेंच मरियन क्विजाचे कोऑर्डिनेटर जावन आसच्या जिनेल रॉड्रिगेज तशेंच सिल्विया डिकॉस्टा. हे क्विज तुमकां जाळ जाग्यार आसा करून दिल्ल्या वेबसायट एडमिनिस्ट्रेटर ॲलन डिसोजा कणशी आडोवंक तशेंच सभा रितीन कुमो केल्ल्या आल्बन डिसोजा तशेंच सर मॅनेज कमिटीच्या सन्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सोमेज तांकी मुंती फेस्ताचो उल्हास पाठोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. So congratulations to all the winners and thank you once again to all our viewers. May the love and blessings of Mother Mary may always be with us and keep reminding us of her presence in our lives. God bless us all and take care.